सगळ्यांक नमस्कार. हांव अनुपमा भट. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाक स्वागत. ही मायक आसा भाजी चण भाजी तांबडो चण म्हणून तुमगेले गेस्त करेक्ट आसा. चवथ येयली चवथीक ह्या पंद तुमी चण्याची पंचकदाय कोण पळया. चण्या दाळी बदलाक चण्या पंचकदाय इतली रूच न्ही म्हळ्यार ही एक्चुअली आमगेले ओरिजिनल पंचकदाय घालचे पुडी चण. आत्तां आमगेले घर कडेन आमगे ते मलगडाल घर कडेन चवथीक चण भाजून पंचकदाय करचे आमी पुरा जनांनी. ताजी एक टेस्ट आनी ताजी एक परंबळ पळयाची भारी लायक जाता. चण भाजून घेवचे इतले कसं म्हळ्यार दाळी आनी चण्या डिफरन्स एक 10 निमिष चड भाजूका चीक सान कोरून लायक तांबडोशी जावन कळत ते लायक परंबळ येतात ना चीक सम ब्रावनिश कलर येता चण बंद करचे. हो पळया तीळ हांव सकाळीची धुवन वाणान हांव घालार घालून सुकोवन दवरला. तो आतां भाजून काडता पट जावताय एಳ್ಳು हुरीದಂತೆ म्हणटा पळय पट जावताय भाजूचे. ते तीळ भाजून जातना आमी चण भाजून दवरलेलो हांवें पळर घालून दवरलेलो तो निवलो तो पळय आतां मिक्सरान घालून काडटा. मिक्सरा भितर कशी पिट्टी करूं म्हळ्यार नय पीठशी पिट्टी करूं नज म्हूण मस्त खर आसच्याकय नज सादारण कणवरू लांब म्हणटा पळयाचे आमी तशें सुका खरं जावन चिकी खरं जावन तशी करून घेवचें. आतां हांव 4 नारळाची पंचकदाय करता सांगा. ते देखून अंदाज हांव 1 किलो गोड घालला हांगा. 1 किलो गोडाक हांव 1 ग्लास उदक घालून चिक फस्ट सान उज्जार दवरता. ते गोड पुरा मेल्ट जावो. गोड मेल्ट जाले कुडले हे गोड्डा भितर म्हाका थोडी रेंवशी दिसता हे मेल्ट जाता हांव गाळून घेता. तुमकां करेक्ट इतली गोड इतले नारळ म्हूण सांगया म्हळ्यार तशें सांगचे पंचकदाय एक पोवा सांगू जायना त्या म्हळ्यार नारळा सायजा वयर हुंदून आसा. मिगेल हो मिडियम सायज नारळ 4. पूण आतां हांव तें गाळण घेतलें. गाळण पास तेका इली पुडक दिवन तांतू ते पांक दवरून आतां पांक सिंगल सर येवताय ते आट्टोन घेता. सिंगल सर पळयाची सिंगल सर येयले कुडला आमगेलो तो पांक जालो. पण अशें हांव सोय कांतून रेडी करून दवरला. आतां सिंगल सर आयली म्हणले कुडले ताका आमी सोय घालची. गॅस ऑफ करता म्हणना सोय घालची. सोय घालून एक 3-4 निमिश ते एक सान उज्जी करून दवरका. ते त्याक म्हळ्यार आमकां एक 2-3 दिवस ही पंचकदाय व्हरता तेन्ना कळ्ळें. एक तेन्ना ते सोयये उद्दा चिक्क्याट तुका मस्त न्हय चूर्णशी करून नज एक 2-3 निमिश खतखतायलच्यानी ऑफ करून सोडचें. नीवन जातान पळय फुल्ल निवका म्हणना चिके उनसाण आरवला जाल्यार तितले जातान पळय अशें जाता. ते लायक पचपची जावन कशें जाला पळयाची तळतळी आसता ते ताकत आमी तावळ पिट्टी करून दवरलेले चण आसा पळयाची तो चण घालचो. चण घालून आनी मागीर आमी भाजून दवरला न्हय तीळू तो तिळूय घालचो. पंचकदाय म्हूण नांव कसं लाक सोयी गोड चण तीळू आनी लये पिठो एका पशी एक भारी चांग हेल्थाक. आतां पळय लये पीठ घालता 2 पाव लये पिठाक धरता म्हूण दिसता हांव घालता. आतां तुमी पुराय घाल्लें घालून जाल्यार मागीर ताका थोडो पांक कशें दिसता वय म्हूण जाल्यार लये पीठ घालून ते हद करून घेतलें जाल्यार आतां हे पुराय घालून 5 बगे घालून लायक करून मिक्स केलो वय म्हूण जाल्यार रुची जायनाशिल्लें आमगेले मालगड्यान करून येयलें चण्याची पंचकदाय रेडी जाली. हाजी एक परंबळ आनी टेस्ट तुमी खावन जे तरी कळका तुमकां. हे पण पळयाची चवथीक पुरा जन ही चण्याची पंचकदाय करून पळयाची चण्या दाळी बदलाक तितली रूच जाता. हांव गॅरंटी दिता तुमकां तितली टेस्टी जाता. तेवे ते देवा निवेदी करून ताजे वयर 2 तुळशी दळ पडले वय म्हूण जाल्यार अमृत समान म्हूण सांगू येता. तितली टेस्ट जाता. तुमी पुरा जन कोण पळयाची तुमके व्हिडिओ इश्ट जालो म्हूण जाल्यार सक्कड जनय आमगेले चॅनल लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. सगळ्यांकय धन्यवाद.